सक्रेवाळ काणकोणा विल्सन फर्नांडिसाक आयतारा फांतोडेर दुबावीत पद्दतीन मरण आयलें. विल्सन काणकोणा सक्रेवाळ वाठारांत बार चलयतालो. शेनवारा मध्यान राती विल्सनाच्या बारान कामाक आशिल्ल्या मनायान आपल्याक उठयलो. भायर येवन पळयता जाल्यार विल्सन रक्तान माखलेल्या अवस्थेत पडिल्लो आपल्याक दिसलो. कळाव करिनासतना विल्सनाचे बायलेक आनी पुलिसांक फोन करून कळीत केल्ल्याचे बाराच्या धनयान सांगलें. तशेंच गोपा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विल्सनाच्या कुडी कुशीक गांवठी बंदूक आनी कारतुसी सापडिल्ल्यो. आतां हो नेमको प्रकार कितें तें कळपाक मार्ग ना. कांय जाण सांगतात ते प्रमाण बंदुकीत फार भरतना स्फोट जावन ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. तुमची बाद न्ही? तुमी चलोवपाक दिल्ले विल्सन. काल कितें जालें एक्झॅक्टली? एक्चुली रातची 12 हांव उठलो. 12 उठून उठलो भितर गेलो आनी वचून दिलो. तेजे नंतर तो तेजे माने उल करूंक लागलो म्हाका विचारल्यार. मागीर हांव उठलो. हांव भायर रुमान न्हिदलो. हांव उठून हांवें म्हणल्यार पात्रांव बॅटरी घेवन यो मागीर बॅटरी घेवन दोगांय येयले. दोगांय येयले जाल्यार हो असो उंच पडले कडेन आहा विल्सन. हय विल्सन. मागीर तेणें ताका अशें हाती धरलो आनी पळयतलो. पळयतलो तेगे सगळें रगत ताका सकयल. मागीर तशें हें केलें. मागीर ते बायले फोन केलो. बायल खंय मडगांव उरता. भायर मडगांव उरलो. बायले आपयली. मागीर पुलिसांक फोन केलो. पुलिसांक फोन केलो. पुलिसांक फोन केलो. पुलीस येयले आनी मागीर बायलान येयली. मागीर एम्बुलंस येयली. एम्बुलंसान मागीर घेवन गेले. हें केन्ना सुमार आतां हें आयज फांतोडेर आज फांतोडेर आयतारा फांतोडेर 4 सुमार आसले बी थंय रक्त पडलें पळय. रक्ताक पुलीस पळयताले कितें आसा कितें मेळटा कितें तें म्हाका कांयच खबर ना. पूण तेगे सगळें हें गोबरां पडलें न्ही तो. थंय सकयल हय तोंडां सगळें गोबर लागलेलो आसलेलो. विल्सन फर्नांडीस हो एक पणसुले काणकोणचो एक भुरगो जेणे हें सक्रेवाळ काणकोण हांगा एक बार गेले 2 म्हयन्या पयलीं चलोवपाक घेतलेलें. काल राती अशी एक घटना घडली की 3:30 वरांचेर तो विल्सनाचो जो बारा वेटर आशिल्लो त्या वेटरान बार मालकाक उठयलो आनी सांगलें की विल्सन हांगा ह्या गाडयेच्या सायडीच्यान पडलेलो आसा म्हणून. तो जेन्ना टॉर्च घेवन पळयलो की विल्सन रक्ताच्या थाळ्या सकयल पडलेलो आशिल्लो. त्याच बरोबर आमकां कांय सोर्सां कडल्यान अशी म्हायती मेळटा थळाव्या सोर्सां कडल्यान की ते सायडीच्यान कांय गांवठी बंदूक आनी कारतुस्यो पडलेल्यो आशिल्ल्यो. ताका लागून एकंदर हे परिस्थिती संशयास्पद दिसता. गांवांत हेजे बद्दल वेगळे वेगळे तर्क वितर्क काडले वतात. सध्या काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो पंचनामा करून फुडलो तपास करतात.